विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। पेडण्यान पुर्तुगीज काळांतले पूल सांकव आसात ते सुमार 60 वर्सां पोरणे आसात आनी हे सगळे पूल कमकुवत जाल्या। ते सगळ्यांचे सरकारान ऑडिट करपाची गरज आसा म्हण मागणी पेडणे काँग्रेसीन केल्या। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। हो रेल्वेचो पूल आसा, हो केंद्र सरकारचो प्रोजेक्ट आणि जे लोकल पूल आसा, आमचो सातार्डा ब्रिज आसा, कोलवाळ ब्रिज आसा आणि जे पेडण्यान पोर्तुगीज कालीन जे सांकव आसा, मिनी पूल आसा, ह्या सगळ्या पुलांचे सरकारान आयज ऑडिट करपाची गरज आसा। हे सगळे पूल कमकुवत जालात आणि जे ऑडिट करणारे जे तज्ञ लोक आसा, जे आर्किटेक्ट, जे पूल घडोवपी जे लोक आसा, त्यांच्यानी ते योग्य पद्धतीन ऑडिट करपाचे आणि सरकारा कडेन सादर करपाची ही आमची पेडण्यानसून मागणी आसा। अशे पूल आयज मोठो प्रमाणात पावस लागल्या कारणान जे पुलाचे खांब आसा ते सगळे पोंची माती सगळे होवन आयज ते इतले व्हायब्रेट जाता की 2 व्हीलर 4 व्हीलर सुद्धा जर पुला वरसून जर बायपास क्रॉस जाता जाल्यार निस्ते अशे व्हायब्रेट जावन लोक आयज भिवपाक लागल्यात आणि आयज सरकाराच्या नियंत्रणात आमदार मंत्री आयज झगडपाक लागल्यात आणि लोकांच्या जिवनाशी हे खेळपाक लागल्या। हांगासर मोठो पावस येयल्या कारणान खूबशी जी पुलां आसा पेडण्यान, स्पेशली जे हसापूरचे पूल आसा ते पूल वीक जाल्ले आसा। हे वारंवार न्यूजांतल्यान सगळे कडेन येयल्ले आसा आणि त्या पुलाची परत ही हे करची, तेजे टेस्ट करची, तेजे जे कितें आसा प्रोसिजर तो करून तो पूल खरोच कितको घट आसा, कितके तेज्या पडसून कितके आनी वर्सां तेजे लायफ आसा हेजी जनतेक सरकारान जाणीव दिवची। आयज सांगपाक सोदता जे आमचे स्थानीक आमदार आसा, जे मंत्री आसा, उपमुख्यमंत्री आसा आयज हांगासर पेडण्याचे, तेंचे ह्या गजालींचेर अजिबात लक्ष ना हे प्रामुख्यान दिसून येता। हसापूरच्या पुलाची ही न्यूज जी आसा ही आयज आनी कालची ना, तर कितकेशीच वर्सां जाली ती लोकांचो सुद्धा तेजी मागणी आसा की हो पूल जो आसा तो पूल वीक जाल्लो आसा, तो केन्ना तेजी कितें जायत कितें मोडात हेजे शाश्वती ना, तेन्ना तेजेर अजून कांयच तेजेर एक्शन घेतलेली ना। तशेंच आनीकूय बाकी पूल जे आसा, आमचे सांकव आसा, अशे जे पेडण्या भागान जितके बी जे पूल आसा आनी कितें आसा हे सगळ्यांची एक तर पाहणी करून तेजी बरे तरेन तेका टेक्निकल स्टाफ येवन तेजे बाबा लायफ कितले आसा, कितले स्ट्रॉंग आसा हे पळोवचे अशी आमी काँग्रेस तर्फे मागणी करता।